भवडताचे वटेर एक स्त्रियेचे अनुदान विशेष कुटुंबात एक स्त्री एक बहीण जावं, एक आवय जावं, एक पतीन जावं, एक आजी जावं जबाबदारेचो पात्र घेवंक आसा असलो अणभव आसून कॅथोलिक पवित्र सभा भवडतान बरवशान आनी मोगान जियोवंक बांदून हाडूंक प्रयत्न केल्या थोड्या विसलेल्या स्त्रियांची वळख करून दिवची तांच्या जिणे प्रेरणा आमची सालती जिणी बांदून हाडूंक प्रयत्न करचेंच कार्यक्रम आसा बागींत जायो घरांत स्त्रियो। ह्या कार्यक्रमाक तुमकां परत म्हजें स्वागत। बागेंत जायो घरांत स्त्रियो आयच्या ह्या कार्यावळीक आमची मुखार आसा संपन्नमूळ व्यक्ती श्रीमती लेतिशा फर्नांडीस। श्रीमती लेतिशा फर्नांडीस, तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत। हिचे विशयंत मोठी झळक। श्रीमती लेतिशा फर्नांडीस गावांत फेरार जल्मून व्हड जाल्ली। तिने एक शिक्षकी जावन 6 वर्सां फेरार गावांत सेवा दिली। आता प्रस्तुत रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत ती मंगळुरांत वस्तीकरण आसा आणि ती सेक्युलर कार्मेल समुदायाची एक सांगो म्हणून सांगूंक परतो अभिमान करता। तिचे तुझे विशयांत आमकां आयकोंक परती उर्बा आसा। ओके ओके आता कोणे तुजो भवडतो रुता केलो? ह्या भवडता जिणेक कोण प्रेरक? मुजो भवडतो रुता केलो वय मुजो भवडतो रुता केल्लो पवित्र स्नानांत तो भवडते बी मुझे ते ओम पडले आणि तो बियाक उदक घालून पोशीत केल्लें म्हज्या आबान आनी मायन। कित्याक करता सर हांव 2 वर्सांची भुरगें जावन आसतना म्हज्या आनान म्हज्या आबा मायकर म्हाका व्हरून पायलें आनी म्हजें पालन पोशण कर म्हणून मागलें। थोड्या तेंपार म्हजो आन मरण पावलो तरी म्हज्या आबा मायन तांच्या 10 जाणां भुरग्यांक सांगता म्हाकाय सांगता घेतलें आनी मोगान पोसलें। एक कारण आसा म्हज्या आबाचो एक भाऊ काडाबा मिसांव गांवांत वस्तू मिसांव काम करतलो प्रथम पाजऱ्याक तो केदाळे आमगेर येतलो इतलो दाट फुकाण येतलो आनी त्या दिसांनी काळोख जालें म्हणटाना जालेंच मागणे सुरू जाले तर अर्ले मागणे मेरी अर्ले मागणे वय आनी म्हाका अशें एक हात जोडून बसून रावलें। हांव फक्त बसतलें। दुसऱ्या दिसा सकाळी तशेंच मागणें म्हाका अशेंच हात जोडून बसचें म्हजें काम ते एका कुशीक जाल्यार आनी एका कुशीन म्हजो आब आनी मायचे कामां धाराड आसात। म्हळ्यार तांच्या परिसरांत तांच्या वाड्यांत कोणाक कश्ट आयल्या रे म्हज्या आबा मायक तर कश्ट आयल्या बरे कोणे तांच्या गवांनी बायलांक मान दवडेल्यार आयली दवन आमच्या आबा मायकर तांणी 2-4 दीस तांकां सांबाळचें पोसचें। मागीर फुडें प्रायवंतांतले मनशां पासून तांच्या पुतांनी सुनांनी जोर केल्यार ते आयले आमच्या आबा मायकर तांकांय म्हजे आबा माय सांबाळटली 8 दीस 15 दीस म्हणकर आमगेर ती वस्ती करतली। हें पुरो आमी म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें। तितले मातगी हांव ल्हान आसतना म्हजी माय पानां पळटाना आड्यान मारतना बेडे चलतना म्हाका सांगता बसोवचें आनी मागणें शिकोवचें आसलें। आमकां एकच मस्त पयस तशें जाल्ल्या वरवीं कुंभसाराची तयारी पुरो म्हजी मायच करतली। मागीर म्हाका कुंभाराक आपोवन व्हरतना न्ही थंय उदकाचो घोट म्हणी गिळ्ळाय गो म्हणी विचारतली तितलो तांचो भावार्थ तांचेर आसलो देवाचो भावार्थ वय मेरे बारीक भावार्थ तांकां देवाचेर आसलो आनी हो भावार्थ हांव वाडटाना म्हजें थंय रूप येत जालो। तशें म्हज्या भावार्थाची रुवारी जावन आसा तर ती आनी प्रेरकाय तिंत जावन आसात मेरे सांगू म्हाका अभिमान मुक्ता म्हज्या आबा मायचे व्हडपण सांगू। बरें तुज्या कुटुंबांत कोण सकट आसा? तुज्या कुटुंबांत कांय समस्या आसात गी? म्हज्या कुटुंबांत मुसलमां आसात पूण आतां हांव एक सुरींत आसा। कित्याक तशें बेजार वय बेजार खायना हांव समजून सांग आसा 1961 इसवेंत हांवें लग्न संस्कार स्विकार केलो आनी ताच्या 10 वर्सां उपरांत म्हळ्यार ह्या 10 वर्साच्या अवधे भितर वारें येत आसतना आंबेरका वयले
पिके आंबे पटा पटा पडटात पळय तशें 10 वर्सां भितर म्हाका 6 भुरगीं जालीं वय आनी सगळीं भुरगीं जिजून म्हाका दिली तालेंतवंत भुरगीं म्हाका जिजून दिल्ली तांकां हांवें बारी मोगान पळयलें मोगान सांबाळलें बरें तांचें पालन पोशण केलें क्रिस्ती माऊल्यांनी तांकां हांवें वाडयलें बरें शिक्षण हांवें दिलें मुसल्या म्हण तांची माट्टाचें शिक्षण हांवें दिलें कडेक तांची प्राय भरतना न्ही तांकां तांच्या लग्ना जिवितांत पावयलें चेडक्या भुरग्यांक तांच्या जिणे वाटेक लागयलें अशें इतलें पुरो काम केलें म्हणून तुजे कडेन सांगूंक म्हाका भारी अभिमान भोगता मेरेन ती तृप्ती म्हाका भारी आसा तुजो कुटुंबा जिणेचो पुलीस जड जाल्लो की तुवें ताका कशें कान मारली हे म्हज्या सायबाक कळलें चपालें कुटुंबाचो पुलीस तो भिरांकूळ जड आसलो वयनी तरी तो जड म्हूण हांवें लेखूना तो पुलीस जड म्हूण हांवें लेखूना तो हागुरुत्त आसा तो हागुरुत्त आसूं न्ही म्हणून म्हज्या मोतीन हांवें धरलें आनी तो हागोर करूंक न्ही हांवें पॅन कार्ड बांदलें कशें पॅन कार्ड बांदलें जाणाय तूं हांव एक शिक्षकी जाल्यार सकाळीं 4 वरांचेर हांव उठ्ठली एका म्हणजे घरचें काम करचें कर एका कुलकारान करचें काम हांव करतली मागीर 9 वरांचेर दवरतली इस्कालांत आयले उपरांत घरचें काम करना चड म्हण 11:30 वरां म्हणसर सवार काम हांव करतली तें मात तितलें मात न्ही आमकां कवळो मळेगाला रजे आनी दसरा रजे म्हणून आसले आमी बेसाय घरां मस्तू सगळीं आमकां आसली तशें जावन हांव त्या कुलकारा सांगात आमी एकाच्यार दिवचले तांच्या सांगात काम करतली इल्ली उरोवणी जातली ह्या उरोवणेन म्हजो व्हडलो आसलो परीस हागूर 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 जालो ताचें वजन मस्तू उणें जालें वय वावरलें आतां परीस कांय ना मेरेन आतां एक सुरी आसा संतोशान आसा बऱ्यान आसा वय बरें बरें तुमी पृथ्वेचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हणला असो म्हागे क्रिस्तान तूं एक टिचर प्रत्येक टिचर जावन तुवें तुज्या भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक कशें उजवाड दिलें इस्कॉलाच्या भुरग्यांक उजवाड दिवंक मस्त संदर्भ आसले बेरी त्या वेळार न्ही व्हडले व्हडले भुरगे क्लासींत म्हाका 7वी क्लास हांव त्या 7वी क्लासीक येत आसतना तांच्या भुरग्यांची ल्हानशी दिसताली आनी ती म्हज्या क्लासींत मस्त भुरगीं नाचलीं तरी पूण सवार भुरगीं हुशार आसलीं सवार भुरगीं कांय हुशार नासलीं हुशार नाचलीं भुरगीं फाटीं बसतालीं म्हाका कळटलें हांव तांकां तांच्या लागीं वयतलीं पळय तूं तुजे दिसांवांत बरें घालून शिकोवन आयलें म्हाका लज दिसता तुजे सचिन फाल्यां बरें घालून शिकोवन आयलें तशें अशें म्हणून तांकां मोगान सांगतलीं पूण म्हजें तें मायपास पळोवन तांकां मानूं वतालें जाल्यार म्हाका गुंतना दुसरे दिसा ते दिसा म्हाका बऱ्या तरान येतालें हांव त्या इस्कॉलाक पावतना अशें आहलें रिजल्ट त्या वर्साच्या आखरेक 100% रिजल्ट म्हाका मेळ्ळो आनी वय बरो मेहनत काडल्या कित्याक आमचो क्रिस्तांव शिक्षण संस्था उन्नतीच्या मट्टार वसाचे म्हणलें एक ध्येय म्हजे कडेन आसलो वय तशें ते दळवारेक 7व्या क्लासींत बोर्ड एग्जाम आसले की ते दळवारेक म्हाका 7वी क्लासींत आसली 7वी क्लासींत क्लास टिचर आसली हांव 100% रिजल्ट येतालें आनी इतल्या भुरग्यांक हांव दितालीं गी थोड्या गुणांचे रूस दितालीं गी ते भुरगे लेवन खाताले पूण लेवन खातात ना खातात पूण हांव पळयतलीं मात न्ही तांच्या फाटीक लागतलीं तशें 7वी क्लास जावन हायस्कुलाक वेतना न्ही दोनूय हायस्कुलाची ते लागसार 2 हायस्कुलां आसलीं दोनूय हायस्कुलाची मास्टरां म्हणटालीं त्या हायस्कुलाक पळयलीं भुरगीं बारी एक शिस्तीची भुरगीं बरें आयकोनची भुरगीं अशें उतार आमकां आयकूंक मेळटलें देखून आमकां आमच्या शिक्षण संस्थ्याक बारी खुशी जातली आनी मस्ती खुशी म्हाका जातली कित्याक म्हज्या हाताक गेल्ली ती भुरगीं उत्तीर्ण जाली म्हणटना आमकां संतोश पडटा खंडीत मागीर ताचे अर्थ दुसरो संतोश ना न्ही तुजी जावा बाय कोण अर्थ संतोश जालो म्हाकाय तूं सेक्युलर कार्मेलींत वर्देंत आसाय म्हण सांगून आयकोंक मेळ्ळें तुका आतां कोण प्रेरण आनी हें जिवीत तूं कशें जियेताय कितें व्हडलें सवाल मारलें मेळ्ळी ती म्हाका पळय फाटल्या 10 वर्सां आदीं अनिवार्य ती बोगली आमकां हांगा येवन रावची ह्या परिसरांत रावची आनी आमी हांगा ह्या परिसर लागसार आमकां हांगा आमचें घर आसा आनी आमी हांगा रावल्या काय एका हप्त्या भितर ह्या पळयता सोडी जावन असो मानादी पाद्र्याप जॉर्ज संत मायर म्हाका एक दीस भेटलो आनी तो म्हणून लागलो एक टिचर
तुझी पेरांत कॅथोलिक सभा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय ग्रीस म्हणजे दोतून ती दोतून हे काम करते आली आता कशें तुजो वेळ पचार करताय म्हणाले. तरी हांगा आमच्या कार्मेल गुड्यार एक समुदाय येता आमच्या पाद्रापा कडेन सांगता तुका कशें जाता पडे एक दीस बसून पडे म्हूण ताणी म्हाका एक मायेत दिले. म्हज्या पुण्यान ताका हप्त्यांत हांगा सेक्युलर कार्मेलितांचो मिटींग आसलें शुक्रारा दीस हांव जरूर त्या मिटिंगाक आयलें. आनी त्या वेळार डी फेर्नांडीस हांगाचो डिरेक्टर जावन आसलो. ताणें म्हाका पळयलें म्हाका स्वागत केलो आनी बसून म्हाका अवकाश केलो आनी सगळ्या मिटिंगाच्या वेळार हांव थंय आसलें. सुरवेचे तांची गजमतीचे मागणे म्हाका एक तर जिम जालें म्हणजे पूण मागीर उपरांत तांची पुरो कार्यावळ आराम जाली. सगळी कार्यावळ हांवें बरें करून दितली आनी निमाणें मागीर डिरेक्टर बापान आत्मीक शिकवण दिली. ती शिकवण मेरी इतली बरी आसली की ती शिकवणेन हांव मस्त प्रभावीत जालें. मागीर तितले मात्रे त्या भाद्राबाचे शिकवण दितना तोंडार हाडलें तें दैवीक लक्षण आनी ताच्या फाटल्यान आसली ताची ती आध्यात्मिकता ते म्हजेर मस्त प्रभाव पडलो. पळय आनी त्याच दिसा हांव त्या समुदायात भरती जालें आनी म्हाका मस्त खोशी जाली. आनी जी आमची रीत गी समुदायांत ते भारीच असो लागो तातले वर्त कांय करूंक ना. सकाळीं आनी संजेर इगत मातेचें मागणें बरें करून म्हणचें पवित्र पुस्तक वाचचें वेळ मेळ्ळ्या वेळार तसो इल्लो नियाळ करचो इल्लें ध्यान करचें मागण्यांक चड वेळ दिवचो पळय मागण्यांक चड वेळ दिवचो. मागीर सदां मिसा येवचें वेळ मेळटना पिडेस्तांची भेट करची. एका वेळार आमच्या समुदायाच्या संध्या पैकी कोणागर मरण या कितें घडल्यार आमी समुदायाचे संध्या पुरताय घरा वयतात आनी बरें करून मागणें करतात. मागीर तांच्या मोरा विधींत आमी पुरो भागीदार जाता. मागीर एक कथा येता थोडे वर्सां आदीं एक चलो म्हणलो म्हजी माय सरल्या म्हाका तो माय ना तुका हांव म्हजी माय म्हणटा तूं म्हाका म्हजो पूत म्हणटाय गी म्हणा लागलो. जाल्यार जायत म्हळें आनी त्या दिसतना अजुनूय गे तूं म्हाका माय म्हणप पळयता आनी हांव ताका पुता म्हणप पळयता. तें मात गी आनी दोग एक जाण सांगे येतात तुका पळयतना म्हाका मम्मा पळयल्ल्या बरी तूं जाता म्हणटात आनी अशें पटलून धरतात. आमी तांकां पटलून धरचें आनी मोगान तांकां घट्ट पटलोवचें मोगार रावचें आनी वो बांद वय वो समुदाय आसा पळय वो आमचो समुदाय म्हाका अनेक घर म्हणल्या बरी भारी खोशी जाता. म्हाका मस्त संतोष म्हाका भोगता. एक संतोषाचें म्हणजे आनी एक घर म्हणल्यार हें भोगप म्हाका भारी खोशी. वय समुदाय आमचो आसा पळय पुर्वेचो समुदाय पवित्र पुस्तक भवार्थी जिणेक एक दिवो जावन आसा. तुज्या जिणेक हो पुस्तक कसो दिवो जाला? हेच व्हडले सवाल मेरे. पवित्र पुस्तक हे पवित्र पुस्तक म्हळ्यार व्हडले ज्ञानाचे भंडार. हे पुस्तक हांव केदरे वाचता. हाचे वरवीं म्हाका सगळी बापाची ताच्या पुता जेजूचे सुगंधराची पवित्रत्वेची इल्ली वळख जाली. इल्ली सडी जाल्या म्हण चड जाला म्हळ्यार इल्ली अतिशय येत पूण म्हाका इल्ली वळख आसा. हो पवित्र पुस्तक म्हजो सांगाती हो म्हाका आदार दिता. म्हणजे एकसरपणांत म्हाका हो मस्त बळ दिता. थोडे फावटी म्हाका इल्ली कामां करतना पुरो जाता आनी इल्लेशें म्हज्या तोंडार आड पडटा तर हांव म्हजी फाटल्या गिण्याची कोडू गडीता पळय ती म्हाका उडासाक येतात म्हूण सांगून हांव त्यात गडीता मिसलो वचना. म्हटल्यार म्हजो हात उजवो हात तिशेन म्हज्या फाटल्याचेर घालता आनी तर पवित्र पुस्तक म्हज्या हाताक मेळटा उठता पवित्र पुस्तक हांव उक्तो करता तातूंतलो एक भाग काडटा आनी बरो करून वाचता. तसो इल्लो नियाळ करतना हांव गोडी गोडीता खंयच्यान मेरी म्हणून म्हाका कळीत आसतना वय वय आनी हांव पवित्र पुस्तकाच्या ह्या नियाळांत मेतेर जाता आनी हो पुस्तकच म्हज्या जिणेक आदार जाता मेरे. हो पुस्तक आसल्या वरवींच म्हाका एक सरपण कांय भोगना हांव खुशयेन आसा संतोशान आसा. वय बरें मागणे तुजे वैयक्तीक मागणे आनी सामुहीक मागणे तुका कशें सांगात दिता? वैयक्तीक मागणे आनी सामुहीक मागणे दोनी मागणेंत न्हय पूण इल्लेशें तातूंत फरक आसा. वैयक्तीक मागणे म्हणटा आसतना हांव म्हजेतल्या करचें मागणें
ते जाल्यार म्हाका मुनयो म्हणूंक आनी म्हाका कळकना जायतना खंय मी भोंवता अशें म्हणून मागण्याचो बुकणीन बसून मागणें करूंक ती म्हज्या मेळना हांवें कितें घातलें हांवें सिफिक्सी म्हाजी कितें पळोवचें आनी ताका तशी कोण रावल्ल्या भशेन रावचें कशें म्हज्या घरकारा कडेन हांव पुरो सांगताली अशें तशें म्हणून रीत सोब सांगताली तशेंच हांवें सांगचें अशें अशें म्हणून तोंड उक्तें करचें ना मनांत उनंत सांगचें आनी म्हाका म्हज्या एक जबाब मेळटाशें म्हाका भोगतालें आनी ते जबाब काण घेवन हांवें खुशी पावोवचें हें म्हजें वैयक्तीक मागण्याचें नुकसान जाल्यार हांवें ह्या तरान करचें जाल्यार सामुहीक मागणी आसा पळय त्या मागण्याक आसली गटाय खंयच्या मागण्याक नांव चिंता अरे घडयेक म्हजे जिणेन घडलें मेरी मातशें परस 3 म्हयने आदीं म्हाका एक एक्सिडेंट जालें म्हळ्यार हांव कुजनां निसरून पडलें आनी म्हजो दाव्या हाताचें हाड काडटच जालें अशें बायक घाट जालें आनी हांवें ती भोव मारली म्हज्या कामाच्या चेडवान शेजाराक त्या मनशान सांगलें आनी ती परत धांवन आयली आनी शेजारच्या बायलेन 4-5 दोय आनी पुरो हाडल्यो म्हज्या हाताक बांदले तितले म्हणटाना दादले मनीस वाड्या सगळकारांनी परत धांवन आयले म्हाका स्ट्रेचर हाडले म्हाका ओन व्हरून दोग 1 जाणां काडलें व्हेकलार काडलें गेलें आनी आस्पत्रेक पावयलें इतल्या त्वरीत गतीन हें काम ताणें केलें 15-20 मिनटां भितर डॉक्टर शांतराम आयलो आनी म्हजी तपासणी ताणें केली तितलेच त्वरीत रितीन मेरे सगळे म्हजे ओसीडी सन्याक हांगा ह्या गोंयांत आसल्या शहरी आसात हांगा ब्रदर भाव सगळ्यांक कळ्ळें आनी खंडीत जावन ताणें म्हजे खातीर मागला म्हणून म्हाका उपरांत कळ्ळें आनी ती मागताली अशें जावन डॉक्टरान त्या दीस सांगलें म्हाका तुका फाल्यांच सर्जरी करचें म्हणून पळय कितें घडलें पळय तो दीस बुधवार दुसरे ब्रेस इतलो बिजी दिसतो तरी हांवें तसो वडील मनाची पदराक विल्फ्रेड रॉड्रिगेज दनपाराचें पुजेचें आयलो आनी म्हजें सुद्दां कितें विचारलें मागीर ताणें एक मागणें केलें मेरी व्हरली मागणें ताणें केलें मागणें ताणें केलें म्हज्या कुडाक 2 जाणां आसलीं कुटुंबाची पुरो आसली हांवें दोळे दंपले म्हज्या दोळ्यांतल्यान उदकाच्यो जरी देंवती आसल्यो आनी म्हजी कूड बारीक कामटी आसली मेरी म्हाका कितें जातलें म्हणून म्हजी भुगणां म्हाका सांगूंक कळनात आनी सगळीं ताटकून आसलीं हांव दोळे उक्ते करतना पाद्राक ना आसलो पाद्राक मागणें करून सत्तेर उरलो पूण कुडांतली आली पुरो ताटक जाल्ली आनी ते कानान म्हजे ते मागण्याचे शब्द आयकताले परत तांणी दिसुकूच कमायण कर म्हणल्या बरी तांणी त्या दिसाचे मागणें केली त्या पप्पाचे मागणें मेळ्ळी तशें जावन कवलें तसो जेरी नासतना म्हजे घडचें वय खंडीत आनी बाजाराक पोवचोन 15 मिनटां काय जाल्यार डॉक्टर आयलो म्हणटा ताच्या शिबंदी काडून म्हाका बेग दिसलें आतां हो म्हाका सर्जरी करता म्हणून ऑपरेशना व्हरता म्हणून म्हाका बेग दिसलें तो काने म्हणून जाणें तूं आनी सकाळीं काडलो तुजो एक्सरे फोटो आसा पळय त्या एक्सरे फोटोन म्हाका कळून आयलें तुजें हाड इल्लें लागीं ते आसा देखून म्हाका भोगता 60% खंडीत मागण्याचो प्रभाव मेळ्ळी तो म्हणालो कितें 60% तुजो गाय सर्जरी नासतना म्हणून जाता 90%चे म्हाका धैर्य ना आनी तुमी गरजेत म्हळ्यार हांव सर्जरी करता म्हणून वय आनी कुटुंबादारांनी पुरो सांगलें ना डॉक्टर तुजे उतार अंतीम उतार म्हणून सांगलें आनी फायसर जालें आनी सर्जरी नासतना तूं म्हजो गाय सुमार जालो मेरी हाड घरसालें तरी दूख आसा ती कांय व्हडली आनी 2-3 म्हयने वय हातांत ह्या दूख आसा आनी 2-3 म्हयने आसताली म्हणून डॉक्टरान सांगलां पूण जागृत काय केल्या म्हणून व्हरतोच ह्या सामुहीक मागण्याचे बोळानच म्हजें हाड घडसारलां म्हणून सांगून बारीक खुशी जाता मेरी म्हाका मस्त खुशी जाता वय आनी हांव एक खुशेर आसा म्हजें हाड घडसारलां न्ही हांव कोणशाक ना पडना न्ही म्हणजे म्हाका खुशी जाता टिचर तुज्या सवालाक तुज्यो जापी आयकून तुज्यो जापी मात्र न्ही तुजो उंचलो बवार्थ आनी तुजी बोगणां आयकून म्हाका मस्त खुशी जाली तशेंच हांव चिंता आमच्या विक्षकांकी मस्त खुशी जाली आसतली आयच्या दिसा तुवें तुजी बोगणां आनी म्हज्या सवालाक जापी दिवन हांगा येवन हे कार्यक्रम भागीदार जाल्ल्याक तुका देव बरें कर मेरे आनी मुगेचें नांव म्हजीं 4 उतरां तुमी इतल्या समाधानान आयकल्ल्याक तुमकांय हांव म्हज्या काळजाच्या गुणायेक हांव देव बरें करूं म्हणटा
मोगाच्या वीक्षकांनो देव बरें करू परत मेळया बागेंत जायो घरांत स्त्रियो कार्यक्रमात देव बरें करूं.